नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। कारवार हो एक पर्यावरण सुंदरता आशिल्लो प्रदेश। हांचे सौंदर्य पळोवंक प्रवासी जास्त आकर्षित जातात। कारवारचे सुंदरता पळोवन राष्ट्रकवी रवींद्रनाथ टागोर हेमी कारवाराक कर्नाटकाचे काश्मीर अशें नाव दिल्लें। कारवारचे ग्रामीण भाग एक कातल्यान काळी न्हंयचो किनारो आनी एक कातल्यान अठंब जंगल आशिल्ले व्हड पर्वत। हांचे जंगल रान राखून दवरूंक ग्रामीण भागाचे लोक तशेंच वन विभाग आपले श्रम दीत येयला। कारवारच्या ग्रामीण भागाक आनी इतले सुंदर आनी आकर्षणीय करूंक वन विभागान कारवार तालुकाच्या गोटेगाळे हांगा बटरफ्लाय पार्क केला। हो पार्क सुंदरपणे तयार केला। फुलपाखरी हांगा येवचे खातीर जाय तसली तरेतरेची फुलां झाडां लायलात। पर्यटकाक बसूंक बसकी केलात। शौचालय तशेंच खाणपिण्याची वेवस्थासाठी कॅन्टीन केला। इतलेंच न्ही, भुरग्याक खेळूंक सगळी सोय आशिल्ले ल्हान चिल्ड्रन पार्क सुद्धा ह्या गार्डनात आसा। कैगा अणुविद्युत केंद्राच्या सामाजिक जबाबदारी योजनेच्या फंडात वन विभागाच्या देखरेखीत केल्ल्या ह्या बटरफ्लाय गार्डनात जास्त पर्यटक हांगा भेट दिवन आपलो वेळ काढतात आणि प्रकृतीच्या सौंदर्याचो आनंद घेतात। गोटेगाळे केल्ले अशें बटरफ्लाय पार्क केल्लो आसा तो कोंबुल्या पार्क। तो खूब कडेन आमगे डिस्ट्रिक्टा भितर हे बटरफ्लाय पार्क आसा, बट हे एक्सक्लुसिवली बटरफ्लायसाठीकच केल्लो आसा। कोंबुल्यासाठीकच केल्ले हे पार्क आमगेले गोटेगाळीच आसा। तो मेन एक सांगता हे उद्देश आमगेले गोटेगाळे करच्याक आमी प्लॅन कित्याक केले म्हळ्यार आमगेले कारवारच्यान कदरा नाजाल्यार दांडेले वयता आसतना खंय बी लोकांक एक बसून ना आसन करच्याक खंय एक वेवस्था ना। तो ह्या जाग्या भितर आमी बटरफ्लाय पार्का बरें तो तुमकां एक कॅन्टीन वेवस्था केल्लो आसा, तेमकां एक बाथरुमा वेवस्था केल्लो आसा आनी तेमकां बसून घेवन तेमी जेवण करून कोण एक तेमगेले एक सॅटर्डे संडे अशे दीस एक फॅमिली बरें येता म्हळ्यार तेमी एक जेवण करून वयच्या अशें बरें अशें एक प्लेस आसा। ते निकन आमी हे निकन हिंगा आमगेले बटरफ्लाय पार्का भितर एक चिल्ड्रन पार्क बी केल्लो आसा पोरासाठीक। तेमी फॅमिली बरें पोरां बी घेवन येतना तेमी पोरां बी खेळच्याक आमी सगळे वेवस्था केल्लो आसा। सो ह्या बटरफ्लायका भितर आमगेले एक बटरफ्लाय पार्क कशें उरता कोंबुले कशें म्हळ्यार डे भितर तेमी एक्टीव उरतात। सकाळ समजा तुमी 8-9 5 गंट पसून हे कोंबुले एक्टीव उरतात आनी एक दिसा भितर येयलो जाल्यार तुमी एक कमीत कमी 40 ते 50 डिफरंट स्पिसीस दुसरे तरेचे बटरफ्लाय पळोवंक शकतले। तो कॉमन रोज उरो, कॉमन मोर्मन उरो, आमगेले स्टेट बटरफ्लाय, सदर्न बर्ड विंग उरो, एमर्जंट म्हण एक स्पिसीस उरता, ब्ल्यू बॉटल म्हण स्पिसीस आसा, ब्ल्यू स्ट्रीप टायगर, कॉमन क्रो असे खूब इतले स्पिसीस आसा। हे सगळे तुम्ही हिंगा पळोवंक शकतात आणि जो बी कारवारचे लोक आसात तुमकां आमी कारवारच्या लोकांसाठी एक सुंदर इतले वेवस्था केल्ले आसात। तुमी ह्या बटरफ्लाय पार्काक विजीट दिवका म्हणून तुमगेली विनंती। मुखाल दिसा भितर लागीं एक देवहळशी फॉल्स म्हण आसा, ते सुद्दां आमी हे बटरफ्लाय पार्का बरा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा बरा लिंक करचे अशी आमगेलो प्लॅन आसा आणि हे पार्क बी आमी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आणि NPCLचे CSR फंडा भितर सहयोगा भितर हे इतलं पार्क केल्लो आसा। बटरफ्लाय पार्क प्रवेश करूंक 10 रुपये मात्र एंट्री फीज आसा। पर्यटकान 10 रुपये एंट्री फीज दिवन पार्का भितर कितलो बी वेळ काडू शकतात। गोटेगाळी बटरफ्लाय पार्का खंयच्यान गोयर रस्त्यान सुमार 8 किलोमीटर भितर गेले नंतर मेळटा एक सुंदर धबधबो। हांगा वर्साचे मे म्हयनो पर्यंत उदक व्हांवत रावता।
देवळसी फॉल्स असे नाव आशिल्लो हो धबधबो वन विभागाच्या प्रदेशात आशिल्ल्यान हांगा वचूंक अधिकृत परवानगी ना. ह्या धबधब्याक 2 पायरी आसात. इतलो सुंदर धबधबो असल्यार बी हेजे बद्दल जास्त कोणाक माहिती ना. गोयर रस्त्यान 8 किलोमीटर भितर गेले नंतर अर्ध किलोमीटर रानाच्या वाटेन चलत गेल्यार मेळटा देवळसी धबधबो. पर्यटकाक नियंत्रण करूंक जाय आणि स्वच्छ परिसर दवरूंक जाय. तशेंच हो धबधबो प्रवासी केंद्र करूंक जाय जाल्यार वन विभागाक ह्या धबधब्याची देखरेख करूंक दिवंक जाय अशें परिसर प्रेमी लोकांची मागणी आसा. कारवार तालुक्याच्या हिंगा गोटेगाळी ग्रामा भितर एक गोटेगाळी कुंबळ्याचे एक गार्डन केल्लें आसा बटरफ्लाय पार्क म्हणून. अत्यंत आकर्षणीय भितर खूब सुंदर नमण्यान केल्लें आसा. खूब इतले नमण्याचे झाडां बटरफ्लाय कुंबळे अट्रॅक्शन जावं सारखे झाडां वातावरण हिंगा सृष्टी केला. एक अरण्य इलाक्यान आनी NPCले एक सामाजिक जबाबदारी एक अभिवृद्धी एक निधी उरता आमगेले एक फंड उरता. त्या फंडा भितर अरण्य इलाके आनी तेमी मेळून केल्लें आसा NPCले फंडा भितर. ह्या एरिया भितर हिंच्यान आमी सदाशिव कडेन पासून खंयीत एक बरें एक पिकनीक स्पॉट जावं ना खंय एक आमी फॅमिली वांगडा आमगे कुटुंब समेत आमी आमगे पोरा समेत खंय वचून घेवन एक आयचे एक दीस बरो करून भायर खंय एक पिकनीक टायप करून येवया खंय फिरून येवया म्हणजे एक बरें आकर्षण खंय एक जागो नाशिल्लें. गेल्या आमी कारवार बिचार वच आशिल्ले. आज अरण्य इलाक्यान गोटेगाळ गांवांत एक कुंबल्या गार्डन एक करून घेवन ल्हान पोरां खातीर खेळचे एक ल्हानशें पार्क केला ल्हान पोरांक. तशेंच हिंगा शौचालय वेवस्था बी सगळे व्यवस्थीत तेमी केल्लें आसा. तशेंच लोकांक जाय जाल्यार एक कॅन्टीन बी आसा. तशेंच ह्या हिंच्यान एक 2-3 किलोमीटर एक 4 किलोमीटर भितर कोटे सायड ते आसा बारगत ते सायड गेल्यार जंगला भितर एक देव होलसी म्हणून एक फॉल्स आसा. तो फॉल्स जो एक इतले सुंदर आसा म्हळ्यार थोडे ट्रॅकिंग म्हळ्यार थोडे जंगल प्रदेशा भितर चमकून गेल्यार त्या प्रदेशाक त्या एक फॉल्सा एरिया वचूं जाता. अत्यंत आकर्षणीय आसा. जाल्यार तो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया भितर येवचे वयल्यान अरण्य इलाके थिंग खंयचे एक ट्युरिस्टाक जावं ना कोणाक येवं वचूंक अधिकृत अजून खंयचे परमिशन दिलें ना. ते अकस्मात इको टुरिजम एक प्रवासोद्यम अभिवृद्धी करसाठी तरी इलाक्यान तर मुखार एक जबाबदारी घेवत मुखार हे एक इको टुरिजम प्लेस जावन घेवन गोटेगाळे आमगेले एक मॅपा भितर एकदम सुंदर एक प्रेक्षणीय स्थळ जावन घेवन दिश्य म्हणून घेवन अशें एक अवकाश खूब इतले आसा. तसान थिंगा जाल्यार जो कोण प्रवासी जाल्यार बी आतां ह्या पावसा दिसा येतात जाल्यार येयल्ल्या जाग्याचेर तेमी तेंचे चिप्स पॅकेट्स जावं खंयचे फूड्स बी हाडिल्ले ते उदका बॉटल बिटल थिंगाच उडोवन वयतात. काही किलो एक लोक वायट व्यसन बी करता एक तसले बी दृश्य दिसून येतात. तशें म्हणून घेवन अरण्य इलाक्याचे अधिकारी थिंगा एक खंयचे ट्युरिस्टाक जावं खंयचे प्रवासी लोकांक अधिकृत ते परमिशन दिलें ना. जाल्यार मुखाल दिवसा भितर अरण्य इलाक्यान ते एक प्रवासोद्यम अभिवृद्धी दृश्टी त्या फॉल्सा लोकांक येवचे अवकाश केल्यार एक मुखाल दिवसा भितर थिंगा एक सेफ गार्ड्स दवरून घेवन ना तेंचे एक कोणे हिंचे लोकल मनशाक एक स्टाफ तर घेवत मुखार थिंगा येयल्ले ट्युरिस्टाक हेंच्यान कसले एक वायट प्लास्टीक उडी जावं ना कसले एक तसे थांबी सारखे एक नियंत्रण करपा सारखे मुखार दिवसा भितर अवकाश जातले. तसो अरण्य इलाक्यान हेजे बद्दल जास्ती काळजी घेवंक जाय एक जबाबदारी घेवंक जाय म्हणून विनंती. कारवार ग्रामीण भागात एक वेळा भेट देऊन बटरफ्लाय पार्क आणि देवळसी धबधबो पळोवंक मुद्दम भेट दिया आणि पर्यावरणाचे आनंद घेया.
देवबाग समुद्र किनाऱ्याचेर ग्रीन सी समुद्र कासव मरण पाविलो पत्तो लागलो. कारवार तालुक्याच्या देवबाग समुद्र किनाऱ्याचेर मरण पाविलो ग्रीन सी समुद्र कासवाले मरणोत्तर परीक्षा केले. आरोग्य बिगडिल्ल्यान कासव मरण पावला असे कळून येयले. समुद्र जीवशास्त्र कॉलेजाचे प्रिन्सिपाल JL राठोड, वन अधिकारी चंद्रशेखर कट्टीमनी, प्रकाश एरगट्टी ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले. भारतीय जीव विमा निगमाचे LIC मीट अँड ग्रीड एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर आणि झोनल मॅनेजराले क्वालिफायर सुमित नावाचे कार्यक्रम शनिवारा कारवार शहराच्या खासगी हॉटेलात झाले. LIC MBAC विभागाचे एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर संजय रस्तोगी यांनी हे कार्यक्रम उद्घाटन केले आणि LIC पुढे येईल मार्ग, LIC बरा सेंट मिलाग्रेसाचो सहकार्य तसेच विमा बद्दल माहिती दिले. 2021-22 सालात आर्थिक वर्षात 10,360 LIC पॉलिसी कन सेंट मिलाग्रिस क्रेडिट सौहार्द हेमी देशात नंबर 1 स्थानाक पावले. या साधनेक संस्थेचे मुख्यस्थ जॉर्ज फर्नांडिस हांकां गौरव दिलो. तसेच LICन आयोजित केल्ले मीट अँड ग्रीड स्पर्धेत जास्त पॉलिसी कन घेवन साधन केल्ल्या मिलाग्रेसाच्या अलग अलग शाखाच्या मुख्यस्थाक गौरव सत्कार केले. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केल्ले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघरात पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचरक्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888-02988-0 या नंबराचे व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. रामनगरातल्या बापूजी कला आणि वाणिज्य महाविद्यालयात 2022-23 वर्षाचे सांस्कृतिक आणि क्रीडा कार्यक्रमाचे तसेच NSS घटकाचे उद्घाटन आणि प्रथम वर्ष विद्यार्थ्याले स्वागत समारंभ होड उत्साहान संपन्न झालो. या टायमार BGVS संस्थेचे कार्यदर्शी श्री मंजुनाथ पवार हेमी दीप प्रज्वलन कन, शारदा देवील्या प्रतिमेचे पूजन कन आणि झाडाक उदाक गान कार्यक्रमाक सुरुवात केली. महाविद्यालयीन जीवन सुंदर रवता जाल्यार बी विद्यार्थ्यान भांगरा भशेन चमकू जाय. अभ्यासाबरा खेळ, सांस्कृतिक स्पर्धा हेतूत बी भाग घेऊ जाय. सेवाधर्म आचरण कन आपणाले गाव आणि देश ह्याची प्रगती करू जाय असे तेमी सांगले. शिक्षण घेवचे एक कला असा, ती सगळ्याक येऊ जाय. तशेंच आपणाक मार्गदर्शन करतल्या सगळ्याले समाधान जातले असले वर्तन दवरू जाय असे प्राचार्य MH नाईक हेमी सांगले. या टायमार कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आशिल्ले स्थळीय समिती अध्यक्ष श्री गांधले सर हेमी सांगले. सगळी विद्यार्थ्यान आपणाल्या आवय बापायल्या इच्छा आकांक्षा ध्यानात दवन तशेंच महान व्यक्तीक आदर्श दवन अभ्यास करू जाय. या कार्यक्रमात प्रथम वर्ष आणि द्वितीय वर्षाचे विद्यार्थ्यान तेमगेले मनोगत सांगले. विद्यार्थी प्रतिनिधी निवडणुकीत निवड येयिल्ल्या विद्यार्थ्याले सत्कार जालो. तसेच द्वितीय वर्षाचे विद्यार्थ्यान प्रथम वर्षाचे विद्यार्थ्याक उपहार देऊन तेमगेले स्वागत केले. या कार्यक्रमाक स्थळीय समिती सभासद श्री निळू सोलियेकर, प्रभाकर गावडे तसेच सगळे अध्यापक वर्ग आणि विद्यार्थी उपस्थित आशिल्ले. ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ ಬನ್ನಿ, ನಾವೆಂದು ಹೊಸನಾಡ ಕಟ್ಟೋಣ ಬನ್ನಿ.
आयज येतलोच न्यूज मुखार न्यूजा खातीर पळयत रावा कारवार न्यूज कोंकणी. दवर करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.